ताच्या लागी काजा झाला. हांवें ताच्या लागी 7वो साखराने जोडला आणि आता जावन आसा ती मोजी गोरकान आणि कोशयेन तुजी कोणी. हांव म्हणटा ह्या दुसऱ्याच्या भुरग्याक घेवन तुका भोव म्हणून कोणी सांगलेलें? हांव एक वस्तरी आनी असल्यो वस्तरी ह्या संवसारांत जायत्यो आसात ज्यो दादल्यांची सोय पूण ह्या समाजाची पर्वा करिनासतना दुसऱ्याची पापा माथ्यार घेवन भोंवपाची ताका हिंमत आसा. थोड्या वस्तुऱ्यांक देवान असलें काळीज दिलां जें बर्फा सारकें मोव आनी थोड्या वस्तुऱ्यांक असलें काळीज दिलां जें फातरा सारकें गोड जी आपल्या सुखाक पासत कुसव्यान 9 महिने कुसव्यान सांबाळून सोडून दिलेल्या भुरग्याची लेगीत पर्वा करिना. तूं कितें म्हणूंक सोदताय? हांव कितें म्हणूंक सोदता तें तूं बरें समजना आसता. कारण तूं वस्तरी तुका सजपावपाची गरज ना. सजपावपाची गरज आसा जाल्यार ती ह्या म्हज्या भावाक आनी ह्या म्हज्या डॅडीक. हांगा सुरू जाता ही काणयेची सुरवात. ज्या दिसाक म्हज्या उतराची सोजपणी म्हज्या डॅडीक आनी म्हज्या भावाक मेळटली न्हय त्या दिसाक ही काणयेचो शेवट जातलो. आनी तेंच ना तुमचो दोगांचो वस्तुरी ह्या उतरा वेलो विस्वासूच उडोवन येतो. लॉस दिसना हे भाशेन आनी हीच नाटकां करूंक जाय म्हणून ह्या आयज पासून आंकवार आसा. उदे कशें ना अरे केसो बोवाळ जेच्या गेलो तो पासून तुम सुसेग पडा बताय मरे. एक दीस मा बरे भाशेन चिच्या येलो चिच्या दिताय बांगड्या खाड बळा वचपाचो पाकाच्या भायर काडे. आ कित्याक बाय घेताय बाय आनी भुरगे कोणाले? हे भुरगे म्हजे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तू काजार घेता मरे? हांव काजार जावन अब्बा काजार जावन आसा भुरग्यांक येयले आदी मरे काजार जात्री भुरगीं जातालीं. आतां ही सुसोत कितें रे काजार जायनासतना भुरगीं म्हळ्यार आनी तेच पांय हुई पांय मेलो. पांय मेलो आनी हो कांसो तुज्या गळ्याक आनी गेलो. आयज हांव खूब खुशाल. तुज्या हे भुरगे बांय पांय नासलेले ताच्या पांय कामे पडूंक ना. पांय चल ना आनी पांय चलनासतना भुरगीं कितको जालीं? पूण माय कामे पडयले. हाची माय हाका जळम दिवन रस्त्यार सोडून गेल्या. पूण नशिबाचो खेळ पळया हे सुपुरले भुरगे आपले आवयची वाट सोदता. वाट सोदीत 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 आवयच्या फुड्यान पावता. पूण ताची आवय ताका वाट कोण विसरता. आगो बाय तू हे कितें उलयता तें आमकां कांय समना. गुंडान 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 गेलो मगो तुका तूं सजमणी मेळना मगो तुका उतरांनी. तुमकां कोणाकूय सोजमणी मेळची ना देखून हांवें म्हणलां न्हय ज्या दिसाक ह्या म्हज्या भावाक आनी ह्या म्हज्या डॅडीक सोजमणी मेळटली न्हय त्या दिसाक सगलें गमन येतलें. आगो तूं जाणा आंकवारपणा भुरगीं जाताय ते वस्तू रे कितें म्हणटाय तें तरी जाण तूं. कितें म्हणटा? फुलगडी. व्हेरी गुड. आनी कितें म्हणटा? पापरेल. शाबास. आनी कितें म्हणटा? बेचलन. आनी कितें म्हणटा? रस्ता. व्हेरी गुड. आनी कितें म्हणटा? अलकट. आनी कितें म्हणटा? आनी कितें म्हणटा? आनी कितें म्हणटा? आनी उतरा उलयना. अरे कुल्यान हे तुगे चेडवा चोय रे हांव हितून उलयता आनी ते आनी कितें म्हणटात आनी कितें म्हणटात. सोनिया तुका लॉस दिसना ओनी फुड्यान असली उतरां लागून घेवन? डॅडी जायते पावटी हांव एका मनशाक असली उतरां उलयता ती त्याच मनशाक लागू जाता अशें ना. ती उतरां दुसऱ्याकूय लागूंक शकता. आतां तुमी म्हाका उलयलेली उतरां ज्या मनशाक लागोंक जाय ती त्या मनशाक लागोन त्या मनशाचे तोंड भिरांतीन पावलेलें आसा. कित्याक दुसऱ्याक दूख दिवून आपणाक सूख सोदून मेळटल्या मनशाक ताचे वाटेन फुलां मेळचे बोलदीक कांटेच कांटे मेळले आसा. म्हाका लागीत रे हो डायलॉग. कित्या एक चेडवा मोगान पळो मरे मागीर सो तेका ते कुन्यात एक सांगिल्लें कितें रे येतनाची बरें ना मुजे पळ रे बाबी अशें. बरें कुन्यात म्हाका ड्युटी वयता वयता वयत रे.
वयता तोंडा पण हेवी क्विक लायला कितें उमट सारकें चिड्डून दवरलें बरें ना हिंगा बरें कित्याक आवाज बिगयता येता रोखडेच रंजय मातशें हांगा सोन्याच्या उलोवपा वरवीं अशें दिसता की ते परत आयल्या उपरांत ते वस्तुरे खंय तरी मेवला आनी इतलेंच न्हय ते वस्तुरी खंय तरी लागीत रावता अशें तुका कितें दिसता वय डॅडी म्हाका अशें दिसता ती दोदेरी हलकट वस्तुरी ह्याच गांवांत खंय तरी आसा आमल्या तुका कितें दिसता ती वस्तुरी दोदेरी वस्तुरी ह्याच गांवांत खंय तरी आसा अशें तुका दिसना ह्याच गावात कित्याक हांव म्हणटा ती वस्तुरी ह्याच घरात आसा म्हणून ह्याच घरांत तूं कितें म्हणूंक सोदता हांव म्हणूंक सोदता ती तुझ्या भयणीन आपल्या जिविताचेर काळो दाग घातलेलो आसा आनी ते दोन उडो ते तुमकां काणयो सांगता आनी तुम्ही दोघूय आयकत आसा ते म्हणटा जे भुरग्याक ते घेवन आयला ते भुरगे दुसरे वस्तुरीचे पण हांव म्हणटा या भुरगे दुसरे वस्तुरीचे न्हय पूण जावन आसा कशा तुझ्या भयणीचे बरोबर पाप पदारून या भुरग्याक त्याने जल्मात हाडला या भुरग्याक जावन आसा तुझ्या भयणीचे अरे मोशन कित्याक कापता जाणे पाप पदारून तुझे नाक खाला उडयला तशेंच का कोण सांगणार कोण हांव म्हजे तू एक बरो वता म्हजी तू असले पाप केन्ना जावची ना म्हाका तुजे पुरो विश्वास आसा कितें तुका ताचेर विश्वास आसा आनी म्हजेर विश्वास ना अरे तूं कितें म्हणूंक सोदताय हे पाप हांवें ना बोल्लो म्हणून जरी तो तुका तुजे दुयेचेर विश्वास आसा जाल्यार म्हाका म्हजे घरकान्नीचेर पुरो विश्वास आसा म्हाका ताचो पयलो दुबाव लागलेलो इश्ट नाटकां करूंक जाय म्हणून हे हातवार घालना जरी तर हे भुरग्याच्या दुसऱ्याच्या जालेले जाल्यार हे दुसरो सोडून ताका येतले आसले हे पळय ह्या घरांत घेवन येवचे नासले आमकां हे भुरगे दुसरे तिसरे कोणाचेच न्हय पूण जावन आसा खूद ताचे होय ताणे पाप हाताळला आनी पाप हाताळून ह्या भुरग्याक ताणे जल्माक घालला हे पापी ते देसी हांव तुका सारकें आसा तें सांगता जरी तर ते दोगूय ह्या घरांत रावले जाल्यार हांव हें घर सोडून वयतली कित्याक म्हज्या जिवितान हांवें केन्नाच पाप पदारूंक ना आनी पापी मनशाच्या सांगाताक ह्या घरांत म्हाका रावपाक बिलकुल खोशी ना वय पापी हे पाप हांवें घालना देवाच्या नदरेन हांव पापी न्हय देव जाणा कोण पापी आनी कोण पापी न्हय तो तुझ्या नदरेन हांव पापी न्हय देवाच्या नदरेन पापी न्हय जरी हांवें आयज म्हजें तोंड हांगा उगडलें जाल्यार ह्या घरांत तुफान नासतलें आयज पासून हो घराबो आमी मोगान आनी एकवटान सांबाळला चिंतलेलें ह्या भुरग्याक घेवन हांगा येतोच ताका वाडूंक आनी पोसून म्हाका तुमचो आदार आनी सहकार मेळटलो म्हणून पूण ना तशें जावंक ना तें कांय ना जो म्हाका नाका ह्या घराची शांती पिड्यार जालेली म्हाका लागून आणि पापी मनशां सांगतात म्हाका भितर खूब अशें ना देखून हांव म्हजें घर सोडून वेता डॅडी हो संवसार
व देवा रुसलो संसार लांब रून असं नाही कोणी असं देवाच्या हुकुमी प्रमाणे गाडी पासून आलो ना म्हणून जाय कोणी या मुझे राहिला ते देवाच्या हुकुमी प्रमाणे आमच्या बाटकन बसून देवान आपल्या खांद्यात कुणीच घेऊन कालवर परत सोडत अवसाच होता त्याच देवान व दुसऱ्याचं पापाचं कुणीच माझ्या माथ्यात दिलं असं म्हणून सो कुणीच घेऊन या संसाराचं दोघं छोडं गावी घर सोडले पण याच्या पहिली माझ्या बाबा तुला एक सांगितलं तर एका पाक्याक लागून आखी बोट बुडलेली होई तेच होई तुझ्या जीविताची बोट बुडत बुडत म्हाका भिरांत पडल्या गोट्टा जाल्यार एक बरो कोपीत जाव आणि तुझ्या जीविताची बोट जी तुफानाक सापडल्या ती बरी भाशेन थोडी पावय